भाव भयणीनो देव बरो दीस तुमकां दिवं. ह्या दिसाच्या देण्या पासत देवाक दिन वाचुया. बरे भशेन आयचो दीस सारूंक एमिसान ताजो आदार मागुया. एमिसाचें भेटयता आमी आना लॉरेन्स de Souza हाच्या आत्म्याक 2 वर्सां जालीं देवान ताका आपयल्यार खरेंचपणी तेजे पासून मागुया. ते पासून मागतना मागूंक लायलां सर्वेल मोंतेरो आनी मागदलेना फेर्नांडीस दोगांय आयज आपलो बर्थडे मनयता. आनीकय कोण बर्थडे मनयता काजारो दीस मनयता मागुया तांचे पासत. भोव करून दुयेंती पासत मागचें. एकामेका पासून मागुया एमिसान बरे भशेन वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवें आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. आयज मात परब करता भाग्योंत खुर्साची उबारणी इंग्लीश भाशेन म्हणटा आमी एक्झॉल्टेशन ऑफ द क्रॉस ट्रायम्फ ऑफ द क्रॉस ताची खबर मागीर आमी करची. ही परब आमकां शिकयता आमचें जिवीत सगल्यांक आमचें जिवीत एक खुरीस आहा. हो खुरीस जिवो खुरीस मोगान आमी व्हरूंक जाय. जेन्ना जोड लागता जेजू आमकां सांगता म्हजेर नदर मारा. हांवें खुर्साचेर मरून खोस सोंसून जैत व्हेलां खुर्साचेर. तुमी म्हजें नदर मारून तुमचें खुरीस मोगान व्हरूंक भावार्थान व्हरूंक तुमी जैतिवंत जावंक वावरा अशें आमकां सांगता. ह्या खुर्सांचो जिवे खुर्सांचो आमच्या जिवितान मोग करुया. मोगान सदांच व्हरूंक शाणेपण आनी बोड आयच्या दिसान मागुया. हें आमचें मागणें देवाक मानूंक पातकी म्हूण ओडकून सगल्या गुन्यांचें बक्षुसांनी देवा लागीं एकामेका लागीं मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सांगता हांवें जायतीं पातकां केल्या. सोरबोध विरात देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगलीं पातकां बगसून सगल्यांक ससणीच्या जिविताक पावूं. आमीन. आयचे पोरवे वसो देवाक महिमा अर्गां म्हणुया बराबर. महिमा देवाक सर्गी शांती तुजे संसारी आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका देवास्ता तुज्या आमी तुका पांडा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या केल्यास सुम्या देवाची शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची ताकद कर. बाबाच्यो तुव्यान बसलाय आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगाती देव बाबाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलासून पवित्र एकलासून ईश्वर एकलासून परमेश्वर. आमीन. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा पडलेल्या मनशा कुडाक उबारूंक तुजे पुताक जमनींत तांदूळ उबारचो. ताणें खुर्साचे व्हडवडे आनी इनपण भोगचें म्हूण ओगुणी जानवाईन आनी मोगान तुवें थारायलीं. हो गुट ओडकून तुजो प्रेमी मोग आमी वागणटाव आनी ह्या संवसारान आमकां खुर्सार मेलेल्या जेजूताय दिसांनीच ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता जिवीत ससेंग तुजें भोगूंक आमकां वर म्हूण नम्रतायेन तुज्या लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेंतल्यान जोड चलयता ससनाच्या ससनांक बसून देवाचें उतर.
लोगोंटीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरजा होर दोंगोर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाचे दोरये वाटेन चलूंक लागलीं. वाटेर लोकांक पुरो जालें. तीं देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलें? ह्या वरोण्यान आमी मोडच्याक? हांगा उंडो ना, उदकूय ना, पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयल्या. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायेलान जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक लागलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलां. सर्वेस्परान आमचे सोशिल्ले हे सोरोप पयस कोचचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कोर. मोइजेसान पोचे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जाबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कोर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबत ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटूच मोइजेसान एक पितोळीचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जोर तर कोणाक सोरोप चाबत तो पितलीच्या सोरपाचेर नदर घालतलो आनी वाचतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोवकार. आमचो जबाब, सर्वेस्परान केलां तें खोदींच विसरूं नये. म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें खोदींच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक. म्हजे पोजेक हांव सांगूंक वेतां ताका कान दी. ओपारांनी खोबोत सांगतां. पुर्विल्ले गूठ तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे कोत्तां. जाबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतलो तेन्ना तीं ताका सोडूंक लागतलीं आनी काळजांत तान ताचेशीं पोत्ततलीं. तेन्ना देव आपलें कोडप म्हूण परवेसपोर देव आपलो तारोप म्हूण तांकां उगडास येतलो. जाबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण तोंडा पुरतें तें तांचें उलोवप, तांच्या ओंठांचीं उतरां फोटकिरीं, ताका दिल्लें उतर काळजांत तीं सांबाळिनासलीं, तांचे लागीं केल्ल्या कोरोराक विस्वाशी ना जालीं. जाबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण आपले व्हडे कोनवालेईन ताचें पातक ताणें बोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो कोरार ताचेर चोडूंक दिवंक ना. जाबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. उद्गार सोगलीं उबी रावया. Sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak,
जेजू क्रिस्त नोमान वंदन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका तुज्या कुर्सा वयर संवसाराची तुवें दोळ्यान सोडवण केली. Zoi salves moram, zoi salves moram, zoi salves moram, zoi salves moram, सर्वेस पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जुवावा पर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गांतल्यान देंवलेल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान अरण्यान सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास तेवतल्या समेस्तांक सोसण्याचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास तेवतात तो सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सोसण्याचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचे कास्तेचें फर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बसा. भाव भयणीनो, आयची परब खुर्साची उबारणी, एक्झॉल्टेशन ऑफ द क्रॉस, ताका एक इतिहासीक घडणी आसा. आमी जाणां क्रिस्तांवपण जेजून सुरू केलें आनी उपरांत आपोस्तलांनी फुडें व्हेलें. जेजू स्वर्गाक गेले उपरांत आपोस्त जेजूक परगट्टा आसतना जिवीत सोंपें जालें ना. क्रिस्तांवांक पिडापीड पिडापीड पिडापीड. आनी तेन्ना रोमकार संवसार चलयताले. आनी रोमकाराचे थोडे राजा पयले 300 years सुमार राजांनी क्रिस्तांवांक भरपूर पिडापिडी दिलें. भरपूर क्रिस्तांव धर्म वयर सरोंकूच दिनासलेले. जिन्सां बसांनी तांकां पिडापिडी दी, जीव काडी आनी अशें करी. मागीर राजवडकी रोमकाराची व्हडली जाली, बीग, व्हेरी बीग. एक राजा पावलो ना, 2 राजा केले. आनी रोमांची राजवडकी 2 वांटांनी ताणें वांटली. इस्टर्न एम्पायर उजनीची राजवडकी आनी वेस्टर्न एम्पायर ओस्तोमची राजवडकी. एक राजा उदेंतेक, एक राजा ओस्तोमतेक. हे राजा जायते फावटी क्रिस्तांक पिडापिडी दी. फकत एकल्यानूच चवथो सगळो सुरू जाताना कॉन्स्टंटीन द ग्रेट ताणें पिडापिडी दिली ना. क्रिस्तांक बरें. ते 2 राजा एके वाटेन आनी दुसरे वाटेन आर्सेन्यू तो उदेंतीचो इस्टर्न किंग, तो क्रिस्तांक खूब पिडापिडी दी आनी कॉन्स्टंटीन क्रिस्तांक बरें करी. दोगांयचें कित्याक लागून झगडीं जालीं दोगूय राजाची. दोगूय झुजोंक उबे जाले. कॉन्स्टंटीनान क्रिस्तांक सांगलें, म्हजे शिपायांनी जोईत व्हरून देवा लागीं मागात, प्रे. आनी सगळे क्रिस्तांव ताचे पासून मागताले आनी झूज तो जिखिल्या प्रमाण. आर्सेन्यू देव आपणाच्या देव मंदिरांत देवळांनी वयतालो आनी तांच्या देवाक तो सांगतालो, म्हाका जोईत दी आनी हांव क्रिस्तांवपण संवसारांतले काबार कोत्ता. गोइंग टू फिनीश क्रिस्टियानिटी दीस वर्ल्ड. जोईत दी म्हाका. आनी दोगूय झुजांक तयारी कोत्ता. सांगता इतिहास, कॉन्स्टंटीनाक झुजांक वयच्या आदीं सपन पडलें. सपनांत ताका एक खुरीस दिश्टी पडलो आनी त्या खुर्सा सकला उतरां दिश्टी पडलीं. इन दीस सायन यू वील वीन
ह्या खुर्सा वरी जैते वोन जातोलय अशें ते उतरांक बरयलें. आनी दुसऱ्या दिसा उठल्या उपरांत ताणें खुरीस करूंक लायलें लुकटाचेर. लुकटा सोकराक बरयलें बाय द सायन यू वील वीन. आनी ते खुर्साचेर पातयेवन जंग गेलो आनी कश्टांतीन जिखलो. आर्सेन पिडास जालो, कश्टांतीन जिखलो. पयली वस्त ताणें केली क्रिस्तांवपणाक फ्रिडम. नॅशनल रिलीजन, तांच्या धर्माचो रिलीजन क्रिस्तांवपण ताणें केलें. तोय क्रिस्तांव जालो, पयलो नाशिल्लो. ताची माय आसलेली भाग्यन सांत येलेना, ताची माय क्रिस्तांव जालेली पूण तो जावनासलो. म्हणटा ताणें क्रिस्तांवपणाक स्वता दिली. जायतें क्रिस्तांवपण वाडत गेलें, पेरत गेलें, व्हडलें जायत गेलें. ताचे मांयक एके भाशेन चिंतप येयलें जो खुरीस जेजूक मारलोलो कालवा दोंगरार, तेन्ना खुरीस मारून थिंच सोडटाले, मोडून थिंच उडयताले. ताच्या मांयच्या मनान जालें वचोन तो खुरीस सोदून काडूं. फावो ते मनीस घेतले आनी कालवा दोंगरार गेल्या उपरांत 3 खुरीस ताका मेवले. आतां खंयचो जेजूचो प्रॉब्लेम. एक दुयेंत मनशाक ताणें हाडलो आनी त्या 3 खुर्साक लावन पयलो. तो बरी दुयेंत मनीस उमक्या खुर्साक लायतच बरो जातोच तांच्या मनान गेलें हो जेजूचो खुरीस जावंक जाय. तो खुरीस ताणें व्हेलो. सांत येलेना आनी ताच्या मनशांनी खुरीस तो व्हेलो. त्या खुर्साचे जायते कुडके केले, बारीक बारीक कुडके. तांच्या शिपायांक, कमांडरांक, जनरलांक तांकां वाटले आनी ते इल्लो खुरीस करून गोमट्यान भांगराचो खुरीस करून घालताले. मोटे 2 कुडके खुर्साचे, एक जेरुसलेमाक इगोर्जेन दिलो आनी एक रोमा शाराक दिलो. 2 व्हडले कुडके त्या खुर्साचे 2 सुवातेर दवरले. आनी थंय जायतीं वर्सां तो खुरीस आशिल्लो, हो करून जेरुसलेम. पूण 626 ह्या वर्सा जेरुसलेमाक आक्रमण केलें पेर्शिया गांवच्या रावान. क्रोआस म्हणटा तो राजा पर्शियाचो येवन आक्रमण केलें आनी जैत व्हेलें जेरुसलेमाचेर, हारयलें तांकां. आनी तो खुरीस आशिल्लो, तो खुरीस ताणें पर्शिया गांवांत व्हेलो. उगडासा कपडांच्या मे बी म्युजियमान व्हरोन दवरलो आसतलो. ताजे आमीन फौजेन जायते जुदेव आसलेले, 26,000 जूज. ताणें तांकां सांगलें जायतें करा जेरुसलेम. आनी ताच्या शिपायांनी जे क्रिस्तांवांचेर आड आशिल्ले मोड फोड सगळें उडय कर. क्रिस्तांवांक जायते पिडापिडी दिले. 90,000 क्रिस्तांव त्या झुजान मेले अशें म्हणटात. तो खुरीस ताणें पर्शियाक व्हेलो. त्या वर्सा खुरीस पर्शियाक उरलो. उपरांत इस्टर्न एम्पायर, बिझंटायन एम्पायर म्हणटा ताका आमी, थंय एक राजा उठपण जालो हेराक्लियस म्हणटा पळय तो. तो क्रिस्तांवांक बरें करी. ताणें पर्शिया गांवच्या राजाचेर झूज मारलें आनी पर्शिया गांवच्या राजाक हारयलो. आनी जायते राजवडकी ताणें आपणाच्या हातान केलेल्यो सगल्यो पत्तून दिल्यो. आनी भोव करून तो खुरीस जो ताणें आयकलोलो एक उंचा मोलाचें वस्त कशी ताणें हाडलेली जेरुसलेमाक, ती पत्तून दिली. जुद्यांक पत्तून व्हर म्हूण ताणें जेरुसलेमाक धाडलें. आतां हो खुरीस हाडल्या उपरांत ताका आतां मानाचे सुवातेर दवरूंक जाय. म्हणटच अमको दीस ताणें थारायलो आनी हो राजा हेराक्लियस आपुणूय तो येयलो. आनी ताणें पुरसावान वांटो घेतलो आनी तो खुरीस जेजूचो हाडलोलो पळय तो आपूण व्हरोन सोदी जेतान न्हेसलो, भांगराचीं आंगोस्त्रां बाग घातलीं, जायते रुपया भांगर घुमटे बाग घातलें आनी खुरीस व्हरोंक करी चलोंकूच जायना जालें. ताका पात्र्याक साहेबान सांगलें, जकरियस तुजें तें उंचा मोलाचें आंगोस्त्रां घातल्या तें जेजूक सोबना काड तें, बेश्टेन सादें घाल. आनी ताणें सादें आंगाचें घातलें. मागीर तो खुरीस ताणें उखलून घेवन गेलो आनी आयचे दिसा तो मानान अमके सुवातेर दवरलो. ताका म्हणटा खुर्साची उबारणी, एक्झॉल्टेशन ऑफ द क्रॉस. जो येयलोलो पोत्तून हाडून ताका मानान जेरुसलेम सुवातेर दवरलो. ही परब आमी आयज मनयता. खुर्साक पोत्तून हाडून मानाचे सुवातेर दवरलो.
पूण इश्टानो खुरीस म्हणचे आमी आयज वाचपांनी आयकलां. पयल्या वाचपान मोइजेसाच्या तेंपार जुदेव लोक देवाचेर पोत्तलो, मोइजेसाचेर उलोवंक लागलो. तेन्ना देवान फुरशीं धाडली, सोरोप फुरशी. चाबोन लोक मोत्तालो. धावी लोक येलो, मोइजेसाक सांगलें, सायबा आमचे मदें देवान सोरोप धाडल्या, फुरशीं धाडल्या, आमी मोत्ता, कितें करूं? मोइजेस देवा लागीं जाता, कितें करूं सायबा? देव ताका सांगता, एक खांबो उखल, ताजेर एक पितूळचो सोरोप कर, खांब्याचेर उबारून दवर. कोणाकूय तो सोरपान घांस मारलो, त्या सोरपाक पळय पितूळच्या वाचतलो, मोतचो ना. हेच भाशेन ह्या नव्या करारान जेजू आमकां सांगता, आपणाक खुर्सार उबारून दवरला. संवसारान आमकां जिवीत जोड लागत, त्रास पडत, कश्ट पडत, म्हजेर नदर मार. हांव कश्ट पयस कोत्तलो म्हूण सांगना, समाधान कोत्तलो. आल बी विथ यू. तो इश्टानो, हे परबीचो उगडास कसो हें मनान घेवन घरा या. आमचें सगल्यांचें जिवीत एक खुरीस. कोणाक खुरीस ना म्हूण ना, सगल्यांक खुरीस आहा. थोड्यांक जोड लागता, थोड्यांक चड जोड लागता. असल्या वेळार जेजू आमकां सांगता, खुरीसचो जोड लागत, म्हजेर नदर मार, हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. आल बी विथ यू. पयस कोत्तो ना, पूण समाधान कोत्तलो. होच विस्वास घेवन घरा या आनी आमचे खुरीस जोड जातत, जेजूचेर नदर मारुया. तो आमकां समाधान कोत्तलो, बरोबर आमचे आसतलो. हे खातीर आमी जियोया. हेच देणें आयचे दिसान मागुया. बसूनच भेटोन गीत गावया. भेटून आमी गायन गावया ना आमचे लागीं. C25 पान 39, C25 पेज 39. Braya. Żywa wojnino, म्हज्यान तुमचे बलिदान सर पोर वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. देवा आमच्या बापा, खुचार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या आमच्या गोडाक पातकाचें बॉक्सांनी जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोरपातांतलें आमकां नितोड कर. व्हडे पवित्रायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान तुज्या लागीं मागता. तेच तुज्या पुता जेरूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे कार्ड जावं उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारान ससनाचे देवा, सोर खऱ्यान सोरताय तुका आमी दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मनशा गोडाची सरवण क्रुसाचे रुकार करूंक तुवें थारायलें. रुखांतान मरण उजवलेलें, रुखांतान जिवीत उपजोचें, रुखा वरवीं देंवता जैतिवंत जाल्लो.
रुखावरी ताचो बसून जावचो ही तुजी मोगाची येवजण देखून खुर्सा जैती भोवन जालेल्या जेजू देशी देवदूतान सर्गीचे सगलो दलबार तुजी मोहिमा वाकाणटात तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी सगलीं स्तुती तुजी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर ते पवित्र आत्म्यांक धाडून हिंदी पवित्र करून आमी मागता जावन ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात आपलेच कुशेन कश मरण सुसंग विशय आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे प्रसाद समोर मुशी तेच बरें जेवण जातोच आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें हें रगत पातकाचे वखसांनी मेलच्या तुमचे बसात आनी समेस मनचें बसात ते वारवतलें हें म्हजें उगड आसा Vartaचा गोट परगोटुया Gesù bello, Gesù জীবনছাড়া, Gesù নবেলে তোলো, Gesù bello, Gesù জীবনছাড়া, Gesù nobele tono. बापा जरीच्या मरणांचान पुन्हा जिवंतपणांत आमी भक्तपण उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समोर भिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फाव केलें देखून आमी तुका दिन बसता म्हणजे तुजी कुणो रागो शेवतले आमकां समजता पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा फिलीप नेरे आमचे गोंवडी बापा आनी सगळे यानिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुन्हा जिवंतपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या सगल्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां दुश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोजोरीत मुखार मावडी पडोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता कर मरी देवाची मरी संगती बेगीन धरून दिता आनी सरकाणी तुका नात सगळे भक्त बरोबर ससणीच्या सुखान आमकां वाटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताव बरोबर
ते जेजू वरवीं ते जेजू सांगता ते जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पोद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससनान बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया आमच्या जिविता पासत करीतपणे क्रिस्तांवपणा पासत ताका दिनवासुया जोरीची नोदर मारूंक बरें क्रिस्ती जिवीत आमी सरान जिवंक कश्टांनी देवाचेर बोवाड धरून चलूंक एक एकल्या शाण्यापणां आमकां दी म्हूण बराबर बापा लागीं मागुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाता आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या तशी आमची पापकां उगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली तूं आमकां निवार दया करून जिवितान आमकां स्वस्थाय दी सर्गींच्या सुखाक आमच्या सरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरनाश्याने मेवत रेखता तर आमकां कुदार कोटीन सर पातकांतली सोडोय सुराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धोरम दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल तूं कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सरांकाल तुमचे सवे आसूं मोगान एकामेकाक शांती दिवया शांती तुमची देवाचे शेले संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी हो जेजू खरो देवाचो पूत आमच्यान मोगा पासत एका कुर्साचेर तो मेलो आनी आमचे कुरीस व्हरूंक आमकां तो जैतिवंत बोड जावंक पावलो ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या जेजून कुशालकायेन मोगान आपल्या जेवणाक आमकां आपयल्या सगळे आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे नजरान म्हाका भलायकी मेळटली मोच्या देवा तूं सोर बरो कोमियाच्या वेळार आमी गायन गावया D27 561 D27 पेज 61 Mocia
प्रार्थना Smia Jesu Christa, kursarum kodran tuya bapak भेटलेल्या तुझ्या बोबोईत कुडी रक्तान तुवें आमकां पोसलें आनी तुज्या कुर्सात तांदूळ भिजवतल्या देवी जिवितान तुवें आमकां बोल्लें तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवंतपणाक सांगता तुज्या आमी आमकां पावय म्हूण तुज्या लागीं मागता हांव जेजू जो तूं जेताय राजवट चलयताय ससणेच्या ससनांक आयज कुर्साच्या परबीच्या निमितान पदवीकाराच्या पत्कुराच्या फरक डॉमडेक म्हज्या नांवान आनी गोंयच्यान काम कोत्तेलांच्या नांवान तुमकां सगल्यांक खुशाल वयर परब हांव येता सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं सरपो पिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालून वतात खरीच तुमच्या सदांच मोगान व्हरोंक वावरात त्यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडकार पवित्र खुर्सा शेवटाचें गायन गावया आय 25 पान 132 आय 25 पेज 132 Oh
Jesu tudzież poszło